पायांक त्याचे उदक जाला तिका चलोंक जायना. असो बँड जावन वचो म्हणटा पळय. हे पळय असो बँड जावन पावले का मागीर आमी तिंगेर भितन पावता. ते पळय वच्चेडो तेजो एक्सिडंट जावन एक्सपायर जालो पळय. हे तेजे सगळे मेडिसिन. Hello beautiful people, welcome back to another episode of मस्तीखोर गोवन्स. कशे आसात तुम्ही? आय होप ऑल आर फिट अँड फायन. आणि आयज आमी वयता पॅनजीम. एक ओल्ड लेडी आसा, जाणटी आसा बाबडी, तेका भुरगीं घोव फॅमिली कोणूच ना. आणि आता आमी वयता तेका हेल्प करपाक. चला कंटिन्यू करता ही व्हिडिओ. पळयात तुम्ही कशें कितें पळय तें. आंटी बाय ओडो कहानी या मचे. हाय आंटी. ओय याची असं काय ना बाय असं कळले. ऑल ओके. बस आंटी किती म्हणता? किती म्हणता? बाय बाय बस केला. बसता बाय ओके बस मी तो कियो बाय बाय आता असं फॅन बिन नाका म्हाका. फॅन बी नाका. फॅन बिन काय नाका म्हाका. हांव तुझ्याकडे येयला स्पेशली रॉंग. ही फोट इस्ती कोणीसना उते को नो ओ गोमतो ओ बाय फोटो बाय तो अनिंग बाय what the you talk da coi o puto no to gelo ma castura mona vai mona what a quase não be epic como शिकवलं बीकॉम शिकलेलो. ऍक्सिडेंट मेर आम्हाला बाईक चालवलं. तर थँक्यू. ऍक्सिडेंट झाला माझ्या पिता. त्यांना हेल्मेट कंपल्सरी नाही. 22 वर्षाचा 22 वर्षाचा मेल्या 24 वर्षांचा. आणि एकूच एकटाच म्हणजे पोलीस येईल जायची नाही. माझं पुस्तक नका पैसा. हे पळय हे पायांक तेजे दाखय की आंटी. हे पळय हे पायांक तेजे उदक जाला तिका चलोंक जायना. आणि हे लोफडे तिच्या बाबड्याचे. कशी रावता ती बाबडी. पळय हांगाल्यान पळय तिंगेर घरान तर भितन वयतलो न्हू. हे पळय म्हाका पळय म्हाजी हायटूच कमी आहा ऑलरेडी. पण हांगाल्यान असो बँड जावन वयचो पडटा पळय. हे पळय असो बँड जावन पावले का मागीर आमी तिंगेर भितन पावता. ते पळय आनी असल्यांनी ते जाणटेक बाबडे हांगासर बँड जावंक जातले. हे पळय हे तिचे पायांक जाला उदक. हे पळय पायांक तेजे उदक जाला तिका चलोंक जायना. चेडो चेडू कोण ना न्हू. पळय वच्चेडो तेजो एक्सिडंट जावन एक्सपायर जालो. कितली वर्सां जाली की आंटी हेका एक्सपायर जालो? 22 वर्सां जाली. 24 वर्साचो चेडो 22 वर्सां जाली हेका एक्सपायर जावन. हो तर आसलो जाल्यार खंय तरी एक आधार आसतलो आहलो ते आंटीक बाबडे. आनी मेन म्हणटा पळय ते आयच्या तुमकां काळान खबर आसा कोण कोणाचो ना संवसारान पळय तो. बट स्टील यू नो एंजल्स म्हणटा पळय ते डज एक्झिस्ट. उगडास तर तुमकां राष्ट्राक दाखयता कोण तरी स्पेशल. हे तेजे सगळे मेडिसिन. हे सगळे मेडिसिन. हे सगळे मेडिसिन. ही बेड हांगा ती न्हिदता. आय डोंट नो हाऊ शी स्लीप्स. ओके हांगासर न्हिदता ती. ही मोडल्या तेजी बेड. होय ती मोडल्या. हांगासर न्हिदता ती. पावसान उदक येता
बाय एक घर तेजे आनी हांगासर पळय कापेत बीन घातल्या उदीक बिदीक वत्ता दिसता पावसाचे होय सगळ्याक वखता पळय आनी हांगासर पळय तिचे किचन धाकटुलें घर तेजें धाकटुलें पळय पळयल्या आनी हांगासर तेंचो टॉयलेट हांगासर तिका तुमी जस्ट इमॅजीन आयच्या डेटीन कितें जाता पळय तुमकां खरें सांगता आमचे असले भुरगे हे म्हणटा इंग्लीश टॉयलेट जाय म्हणटा आमकां नाल्यार जायना म्हणटा ना ते कॉमन प्रॉब्लम सगळ्यांचो जस्ट इमॅजीन ती आंटी तिच्या पांयांक धोपराक उदीक जाला आनी तिका बाबडे चलोंक पासून जायना हांगासर तसल्यांनी ती न्हांवप तेजे टॉयलेट आनी सगळे इट इज व्हेरी डिफिकल्ट हे पळयात तुमी हांगासर ओके आनी येस तिका बाबडे कितें खांक पासून वयतलय कितें रांदूंक पासून वयतले जाल्यार कशी म्हणून ती रांदतली तिका चलोकूच जायना जाल्यार बाबडे हांवें तिचे सारकी लायफ पळयला हांगासर येवन पळोवया हें कितें आनी कशें कितें पळय तें पळय इलेक्ट्रिसिटीचें तेंचें पळय हें सारकें डेंजरस हांगासर शॉक बीन येत जाल्यार इट इज व्हेरी डिफिकल्ट गुडनस हाक भितोन यो गो हे पळय हे पळय कितें आहा तें हांगा काय बरो आहा पळय हांगासर आनी हांगासर पळय कितलो धाकटुलो स्पेस आहा म्हणजे तिका भितर वयपाक पयली बँड जावचो पडटा आंटी आतां तूं कितलीं वर्सां जालीं बॅडार आसा अशी हाटींतल्यान बसता आनी उलयता हांव तुजे कडेन ओके आतां सांग म्हाका तूं कितल्या वर्सां जालीं तूं अशी आहा आतां पांय बीन मोरसान 12 वर्सां 12 वर्सां जालीं तुका आतां हे प्रॉब्लम जाता पयलें पुता तेन्ना बरें आसलें ओके म्हाका घोव 7 वर्सां हातून नाराखलो आं 5 म्हयने गोवामेडकाना एडमिटालो पांयान तेचो पिड्यान जालो ओके ओके वॉस यो तुका डायबिटीज आहा आंटी होय आनी कितें आहा तुका प्रेशराचें आसा प्रेशर आसा डायबिटीज आसा अस्थमा आसा थायरॉयड बीन आसा हांव चॅक करून पूण म्हाका उलोवंक त्रास उलोवपाक तुका त्रास जाता म्हणून तुका विचारले थायरॉयड आसा काय म्हणून आसा कशें दिसता म्हाका उलोवंक त्रास तिका पळय कितें आहा जाणाय पळय तिका उलोवपाक त्रास जाता ती स्पश्ट आतां पळय आमी अशें उलयतात तशें उलोवंक पावना बाबडी कितें आहा आपणाचें कॉन्वर्सेशन सांगूंक पावना म्हणटा उतर सोदून हय कोणा कडेन ती उलयता जाल्यार फुडल्या मनशाक उतरां सजमाना तेजी आतां कितें आहा आमी पळय स्पेशली येयल्लेले आसा हांगासर आनी कंडिशन पळयात तेजें पळय तूं पाव हे सगळें तेजें हें आनी ती टीव्ही चलता काय टीव्ही चलना हांव केबल म्हाका पयशे हांव खरें रिग्रेट करता आतां हांवें रॉंग जाग्यार टीव्ही व्हरोन दिली रॉंग जाग्यार त्या जाग्यार पळय आंटीक दिल्लेली न्हू खंय तरी बरें जातलें आसलें म्हाका ती वरा बाबा इकरेपाक दिया ते देरान 300 रुपया दिता इस्क्रेपाक आसूं टीव्ही पळोवया तुका मागीर आमी तूं कित्याक टेन्शन घेता म्हाका टीव्ही नाका म्हाका वखदांक हेल्प कोरय वखदाक तुका हेल्प जाय आनी जेवपा खातीर मातशें म्हाका न्हू हाडूंक वचोंक जायना ओके तुका कितें भायर सामान हाडूंक वयतले तुका जायना तुका कितें पोती उखलूंक वयतले तुजे कडेन जायना तुका एक मनशाचो आदार जाय सारकें ओके आनी कोणी फुडें सरोन आनी कसली हेल्प करूंक सोदता न्हू म्हाका मातशें मेसेज करा सारकी सिच्युएशन पळोवंक शकता तुमी तुमकां इच एंड एवरीथींग दाखयता आतां फुडें पळयात तुमी हे पळय हे कोण गे ह्या तूं न्हू आंटी ही पळय ही पयली आंटीचो फोटो पळय पयले चोडूपाचे ओटला एकली संकात हो तिचो गो एक्सपायर जाल्लो हे पळय तुमकां खरें सांगता हांव पळय आतां बसला हांगासर ओके आनी हे पळय
एक इतले लागीं आहा पळय डायरेक्ट हात तेकता म्हाजो म्हणजे तुमी चिता बसोन आनी हे खंय न्हू सगळे सकयल येयल्लेले मोडलेले आनी चर्चीतल्या लोकांनी सगळ्यांनी पयशे काडल्या फादरान बीन आनी हे हेल्प केला पळय तिका सो स्वीट. हांवें एक मात नोट केला जितले फादर हा चर्चीतले पळय भांगरा सारखे हा सोदीत फुडें सरतात आमच्या चर्चीन हा तो पासून फादर तसोच गॉड सेंड एंजल सारको. हे लायटीचे उदकाचे आनी हांव तुमकां एक मेसेज दिवपाक सोदता की जे जाणट्यांक 2000 येता पळय ते तिका खंय बाबडे केन्ना केन्ना येयना खंय न्हू गे. गेल्या त्या येवंकूच ना धाडले कांयच गेल्या त्या म्हयन्यान येवंकूच ना कितें कोत्ता चवथीक लायटीचे बिल दी म्हाका मातशें. बाबा ते पे केले लायटीचे सोड ना दी गे म्हाका लागीं आहा जाल्यार दी बेश्टें हें नाका पयस आहा जाल्यार नाका लायटीचे आतां. हे पळय ही ती म्हणटा म्हाका केन्ना येता न्हू तेन्ना बाबा हाड म्हणटा. हे पळय हे पळय ही मगे आंटी तुका जाय हे जाय मगे तुका नेक्स्ट टायम. ओके न्हिदोंक जायना नाल्यार तुका. ओके 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 कळ्ळें. बिलाचेच खूब पयशे जाता न्ही गे आंटी कितले जाता सारखे 3-4 हजार म्हयन्याक अशेंच जाय बिलां एका 5,000 पासून पावना खूब कमी पडटा न्हू. आनी ते बाबा हांव तातयेन हे एक रिक्षाचो फोन नंबर घेतला. हा एक ते न्हू थिंगा बरें मारता एकूच रिक्षाकाराचो नंबर घेतला म्हणटा ती आनी केन्नाय वायट्या बऱ्याक ती म्हणटा तेका कॉल मारता तो बाबडो येता म्हणटा नाल्यार आपूण आनी कोणाक पातयना म्हणटा ती. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. तो रिक्षा घेता तेका तो म्हाजे कडेन दोत्ता हांव ओपन घेता ते रिक्षान येता. व्हेरी गुड. तो पावलो पळय बाबडो भांगरा सारको मनीस येवपाचे 200 रुपया घेता म्हणटा तो. 200 रुपयान आतां 2 व्हिलरीचे हे येना येता तो म्हाका सोदता सुरसुरे बाबड्याचे तो बाबडो व्हरता तिका सदांच. हांवें स्विगीचेर न्हू ऑर्डर मारलेली तेका सगळें सामान आतां हाडपाक हांव रोडार वयता पळय. गायज आयचो तुमी व्हिडिओ पयला आसतलो न्हू त्या व्हिडिओचे आमी 2 पार्ट केल्लेले आसा. व्हडली जातली व्हिडिओ न्हू म्हणून आनी आमच्या भावांक इतलो कितें 40-40 मिनटाचो ब्लॉग पळोवपाक कोणाक टायम ना म्हणून हांवें 2 पार्ट केला. सो कमिंग बॅक टू द व्हिडिओ. सो गायज कितें आसा ती जाणटी जी आसा खबर आसा तांकां ते जाणटेक चेडो आसलो एक्सिडंट जालो बायकीचेर आनी एक्सपायर जालो. हजबंड आसलो हजबंडूय एक्सपायर जालो आनी ती आतां 12 वर्सां जाली. हजबंड एक्सपायर जाला कितले 12 आनी आनी चेडो एक्सपायर जालो 22 वर्सां जाली म्हणटा ती. आनी ती बेडार आसा जेन्ना तेजो हजबंड एक्सपायर जाला तेन्नासून ती बेडारूच आसा पळय म्हणजे 12 वर्सां. आनी तिका कितें पेन्शन बीन कितें म्हणजे पेन्शनूच न्हू ते 2000 तेतून ती बाबडी जगता. आनी आतां तिजी ती लायफ आनीक डिफिकल्ट जाल्या कित्याक तिका मेडिसीन खंय 5,000 पासून कमी खंय म्हणजे 5,000 पासून घेता जाल्यार कमी. हांवें खूब पळयलां हांवें म्हाज्या दोळ्यांनी पळयलां इतले मेडिसीन इतली बिलां तेणी दाखयल्या म्हाका. त्या भायर जेवणाचे लायटीचे उदकाचे लायटीचे सोड आनीक कोण बाबडो भरता खंय एकली बायल आनी ती बायल बाबडी देवा सारकी कशी न्हू तिजे कडेन थंय न्हू तुमकां खरें सांगता बसपाक सुवात ना चलपाक सुवात ना अशें बँड जावन घरान चलचें पडटा भितन. आमकांच जायना भुरग्यांक चलपाक ती बाबडी पांयांक उदीक भरलेले जाणटी ती कशी चलता आसतली चिंता तुमी. इतलो कितें म्हणटा तो अशें हांवें संवसार केन्नाच पळोवंक नासलो. अशें हे जे युट्यूबाचेर हितून येयल्लेल्याक हांव न्हू कितें कितें शिकलां म्हाज्या लायफान खबर आसा. आमी म्हणटा ही काडनाका आमकां मोव जाय थंय पळय ती बाबडे हेजेर बेश्टी प्लायवुडाचेर न्हिदता. गादी ना काय ना बाबडी जाणटी ती परत भेणाकूय तिचे बेल्ट आहा घालता तें आहा चलोंक जायना दिसाना सारकी
रांदपाक वयतले जाल्यार उबो रावन तुका कटींग करूंक जाय, रांदूंक जाय, तिका उबें रावंकूच जायना, ती रांदतली कितें. ते बाबडे सोनिया न्हू, ते बाबडे इतले मार्गावसून बाबडे येता देवान धाडलेल्या भशेन, आनी आमकांय बाबडे तेका देवानूच थंय धाडलो कसो जालो. वी डोंट डू एनीथींग रॉंग, पूण कोणाचे बरें वायट कितें म्हणटा, म्हाका खरें कोणाचें वायट जाल्लेलें नाका, कोणाचें बरेंच जाल्लेलें जाय. आनी हय थोड्यांची मेंटेलिटी सेपरेट, नाकाल्ले कॉमेंट मारप, नाकाल्ले उलोवप. पीपल हॅव देयर ओन मेंटेलिटी, वी कांट डू एनीथींग. बट आमी गेले थंयसर हेल्प करपाक. हांवें जे आयज हेल्प केला खबर आसा, हांवें म्हाजें पर्सनली थोडे पयशे हांवेंय मोडला, बट स्पेशल थँक्स म्हणूंक सोदता हांव जूड फर्नांडीस, देन आफ्टरवर्ड मालिफा आमचे अ गूड फॅमिली मेंबर. फाटीं ते थोड्या वर्सां पयलीं टिचर असले संजय स्कुलान. तेज्या उपरांत आमकां हेल्प केला डायगो फाटीं चवथी कडेन हांगासर आमगेर येयल्लो पळय, चॉकलेटी दिवन गेल्लो बीन म्हाका. सो दॅट पर्सन. सो ह्या 3 जाणांनी आमकां हेल्प केल्लेले आसा, आनी आमी ती हेल्प थंय घेवन गेल्लेले आसा. जूड ब्रो, आय एम रियली सॉरी, तुवें म्हाका पयशे दिल्लेले म्हाका मोड म्हणून, बट आय कांट डू इट ब्रो, सिरियसली. म्हाका जॅम पडची ना. नेक्स्ट टायम म्हाका तूं केन्ना गोंयान येता तेन्ना म्हाका कितें घेवन यो भायरसून, बस, आनी कांय नाका. आनी बाकीचे आमची फॅमिली आसा, दे वील अंडरस्टँड. आनी ह्या तिची आंटीची वर्स्ट कंडिशन आहा गायज, कितें म्हूण सांगू, खूबच वर्स्ट कंडिशन. केन्ना ते पेन्शनूय येना खंय तिका, केन्ना 2000 येता ते येना खंय. आनी तिजे एक बेस्ट तुमकां सांगता, ती म्हणटा आपणाक ना जाल्यार जाता. भायर तेंच्या एक कुत्रो आसा, कोको न्हू, कितें कोको म्हटलो, 4 कुत्रे स्ट्रीट डॉग्स 4 आसा. तेका ती एवरीडे खावंक घालिना जाल्यार ती खंय रातची कशीच जेयना. तेंकां कितें तेजी तुमकां एक सांगता, तेजी मेंटेलिटी अशी आसलेली, आपणाक हजबंड ना, आपणाची भुरगीं ना, आपणाक चेडो कोण ना. ती कुत्र्यांक पळयता आसतली, स्ट्रीट डॉग्स, आपणाची भुरगीं येयली, तेका अशें माये मोगान हें करता. जस्ट इमॅजीन ती थंय घालता, ते कुत्र्यांक घालता, स्ट्रीट डॉग्साक, देव वयरसून पळयता. नाच तिचे कडेन, बाबडे कडेन कांय नासतना ती घालता. म्हणून खंय तरी म्हाका आनी हेका आनी ते सोनियाक धाडलो तिचे कडेन, वच, आय कांट कम, यू गो, तशें आमकां धाडलो. सो फिलींग रियली गूड की आमी खंय तरी कितें तरी बरें करता. हांवें खूब मस्ती केल्या लायफान, पूण खंय तरी हांव लायणीर येयला लायफान, आनी आय एम ट्रायींग माय लेवल बेस्ट, इम्प्रूव जाता हांव. आय एम लर्निंग एवरी डे, हें शिकोवंक मेळटा म्हाका. आय थॉट बाबा UK लायफ इज व्हेरी इजी. आतां म्हाका ती कळ्ळी का लायफ कशी कितें पळय ती. हांव कानाक धरता हांव केन्नाच वयचो ना, म्हाका थंय वयपाक नाका, काम बीन करपाक थंय सारकें डेंजर. हांव म्हाजी असली हड्डी बसली, हट, नॉट पॉसिबल जाल्यार थंय सर्वायवूच जावचो ना, हांव कसोच जावचो ना. आनी गायज तुमकां एक व्हेरी इम्पॉर्टंट मॅसेज दिवंक सोदता. तिचें मातशें हालत खराब आहा आंटीची त्या. इफ यू गायज इंटरेस्टेड, प्लीज कम अप इन फ्रंट, ट्राय युअर लेवल बेस्ट टू हेल्प. हांव एकूच जाग्यार खूब रिग्रेट करता आयज. पयल्या तुमी फाटीं गाडयेर धरून TV घेवन गेलो हांव, आनी ते TV घालता ती बायल सांगता म्हाका, तुजें नांव काय, तुझा नाव काय, उरलें आनी कितें. प्लस 450 म्हयन्याचो रिचार्ज, 450 एअरटेलाचो रिचार्ज मारता. आनी ती बाबडी जाणटी म्हाका सांगता, 100 रुपया ना. ती म्हाका आंटी सांगता, आपणाची बाबा TV स्क्रॅपाक दी. ताणें म्हाका 300 रुपया सांगले म्हणटा स्क्रॅपान घालपाचे, 300 रुपया. तिका खबर ना न्हू ते टीव्हीचो आयज 5 रुपयाचोय व्हॅल्यू ना म्हणून. तिका बाबडे 300 रुपया म्हणजे खूब. 300 रुपया तशें चुरचुरे बाबड्याचे. कितें म्हणटलो हांव. काश ती TV हांवें थंयसरली व्हरोन थंय दिल्लेली न्हू, बरो न्हिदतलो आसलो हांव सारको.
सुशागात झॅम पडटली, पण आता झॅम पडची ना म्हाका कशी. टीव्ही दिवया नाका आमी, तिका बाबड्याक टीव्हीची गरज ना, आसूं टीव्ही नाका, कितें तरी हेजेत करया, तेचे कितें फायनान्शियली खंय तरी जाता तितली मदत करया तिका. सो गायज, दोज हू आर इंटरेस्टेड प्लीज कम अप, जाता तितल्या प्रमाणात हेल्प करा टू रीच मी, म्हाजे कडेन पावपाक, टू रीच आउट मी. तुमी न्हू कितें करपाचें जाणां, इंस्टाग्रामाचेर वयपाचो, टायप करपाचें अविनेश बिग बॉय टॉयज, हांगासर टायप करता आनी घालता हांव इंस्टाग्राम ID म्हाजी. म्हाका मॅसेज करा आनी ट्राय युअर लेवल बेस्ट टू हेल्प. हांव नेक्स्ट टायम थोड्या दिसांनी तिचे कडेन परत वयपाचो आसा. हांव जेन्ना परत वयतलो तेन्ना म्हाका तुमच्या सपोर्टाचेर एटलिस्ट म्हाका जाता त्या प्रमाणान तिका हेल्प करूंक पावोंक जाय अशें तुमचे कडेन मागता, आनी कांयच नाका. आनी म्हाजो तर युट्यूबाचो पेमेंट येता जाल्यार आनी बरें जालें, खंय तरी तेंय जातलें. पूण युट्यूबाचो एल्गोरिदम इज टोटली डिफरंट. कितें म्हणून सांगपाचें तुमकां, इफ यू वर्क व्हेरी नायसली थिंग्स वील गो ओके, इफ यू डोंट वर्क प्रॉपरली ऑन यूट्यूब थिंग्स वील गो अगेन्स्ट यू. तशें आसता तें. इधर ना सब इधर दिखावा है, बट इट इज अप टू यू हाव यू टेक इट. सारकें, तूं तर सगळें स्क्रिप्टेड करतले, पीपल वील नेवर गोना लव यू. दॅट्स वॉट वी डोंट डू स्क्रिप्टेड थिंग्स. आमी रियलिटी दाखयता लायफान, रियलिटी. थोड्या लोकांक आवडना तें, थोड्या लोकांची मेंटॅलिटी बरी ना. 10 दीस तुका आवय यू आर अ गॉड मरे म्हणटले. 11व्या दिसा जेन्ना हांव मारुती गाडी बरी न्हू, लॅम्बो भवानी बरी म्हणटलो न्हू, आवय यू आर दीस, यू आर डॅड, यू आर हो तूं तो, फालतूर कॉमेंट येतले. तूं थोडे दीस पयलीं सांगी मरे आपूण सायकली चलयतलो. असले लोक आहा आमचे, उलोवपी खूब आहा. कितें बरें केलें न्हू कोणाक दोळ्या फुडल्यान दिसना, वायट केलें न्हू आवय तेणी केलें, अशें जाता. सो बी केअरफूल. असल्या लोकां कडल्यान जाता तितलें पयस रावा. आनी परत एकदां तुमकां सांगता, ती जी जाणटी आसा तिका खरेंच मदत जाय, जाता तितल्या मॅक्झिमम प्रमाणान मदत करा. म्हाका रीच आउट करा इंस्टाग्रामाचेर अविनेश बिग बॉय टॉयज. हांव तुमकां रिप्लाय दितलो. जाता तितल्या प्रमाणान हेल्प करा प्लीज. आनी इफ यू लव्ड अ व्हिडिओ प्लीज लायक, शेअर, सबस्क्रायब, कॉमेंट करून सांगा आमचे व्हिडिओज पळय कशे आसता पळय ते. मेळटा तुमकां एक नवे व्हिडिओ. टील दॅन गुड नायट. हेजी सेकंड पार्ट फाल्यां घालता. बाय बाय, गुड नायट.